होजे या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. येया आमी सर्वेस्पराशी वसोया, कित्याक ताणे आमकां पापशिल्यांत आनी तो आमकां बरें करतलो. ताणे आमकां मार दिल्यात, तो आमचे घाई बांदतलो. 2 दिसा उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मौन लावया. फांते येता तशें तो खरेंच येतलो. पावसा भाशेन तो येतलो. धरण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परे तो येतलो. एफ्राईमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळींच्या कुपा सारको, बेगीनच ना जातल्या दावा सारको. देखून प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवीशी मारली. कित्याक म्हजें फर्मान उजवाडा भाशेन परजळटा. म्हाका जाय मोग, न्हय यज्ञ, देवाची वळख, न्हय होम बली. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदानां. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केले. जे तुजे दिश्टीन वायट ते हांवें केलें. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदानां. बलिदानां तुका मानवनांत, होम बल्यो हांव भेटयन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. दुखेस्त आत्मोसो देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदानां. तुजे दयेन सियोनाक तुजे बरें मौन दाखय. जेरुसलेमाच्यो वणटी परतून बांदून दी. तेन्ना तुका मानवतालीं खरीं बलिदानां, होम आनी संपूर्ण भस्मिल्ल्यो बल्यो. श्लोक. म्हाका जाय मोग, न्हय बलिदानां. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिसेव आनी एकलो सुंकागार. फारिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुडकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्घां दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्त करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्त करतलो. देवाचे उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.